ही पुराय केस 2021 वर्साच्या वेव्हाराकडेन संबंधित आसा। कागाळदार श्यामसुंदर मिराजकारान गितेश नायक हाच्या आड कागाळ केल्ली। मिराजकाराच्या म्हणण्या प्रमाण कायदेशीर प्रक्रियेत गितेशान ताका 5 लाख रुपयांचो चेक दिल्लो, जो बँकेत क्लियर जालो ना। ह्या प्रकरणातलो खटलो न्यायालयात सुरू जाले उपरांत गितेश नेमान हाजीर रावले नात। 30 मार्चाक जाल्ले सुनावणे वेळार गितेश वा ताचो वकील न्यायालयात हाजीर नाशिल्लो, तशेंच ताच्या वकिलान दाखल केल्लो सुटयेचो अर्ज न्यायालयान न्हयकारलो। ही केस 3 वर्सां पोरणी आसून आरोपी 8 एप्रिल 2024 न्यायालयात हाजीर रावूंक ना। ताच्या गैरहाजिरीचे ठोस कारण दिवंक नाशिल्ल्यान सुटयेचो अर्ज न्हयकारतात अशें न्यायालयान आपल्या आदेशात म्हणला। देखून ताच्या आड मेर्शे न्यायालयान अजामीन पात्र वॉरंट जारी केला। आता ह्या प्रकरणाचेर 8 मे 2026 दिसा फुडली सुनावणी जातली। वॉरंट जारी केल्यान आता उमेदवार गितेश नायक अडचणीत सापडला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।